आणि जेन्ना 75 वर्सां पुराय जाली, इट इज ऑलमोस्ट ह्या 75 वर्सांक देशाचो विकास ह्या 10 वर्सांचो पळयात आनी देशाचो विकास फाटल्या 50 वर्सांचो पळयात. फाटल्या 50 वर्सांक म्हणजे सगळे तशें पळोवंक वचत जाल्यार खंयच्या पद्दतीत जे विजनरी प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी ह्या 10 वर्सांत म्हणजे इट स्टार्ट फ्रॉम क्लीन इंडिया मिशन. तुमी जर मुद्दाम पळयशात ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचें मिशन खंयच्यान सुरवात जालां तर सगळ्यात पयलें मिशन इट इज अ क्लीन इंडिया मिशन. स्वता तुमकां आतां पर्यंत म्हणजे घडये कदाचित तुमी गांधीजीचो जर पोस्टर पळयला आसत जाल्यार एकूच महात्मा गांधीजी झाडू हातांत घेवन ओल्ड पिक्चर आसतलो त्या खंयच्या तरी बुकान साफ करतना. हें केन्ना स्वातंत्र्य पूर्व काळात आनी जस्ट म्हणजे स्वतंत्र जाल्या उपरांत ताका दिसता की हय हो देश स्वच्छ करपाची गरज आसा, सगळ्या दृश्टीन स्वच्छ करपाची गरज आसा. ताज्या उपरांत गेली 60 वर्सां कोणीच हो देश स्वच्छ करपाचो विचार करूंक नासलो. तो पयलेच फावटी म्हणजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी स्वता झाडू हातान घेवन रस्त्यार देंवले, रोड साफ करपाक लागले, क्लीन इंडिया मिशन तेंच्यांनी सुरवात केलें. बऱ्याच जाणांनी कितें म्हटलें खबर आहा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन एक दिसाची प्रधानमंत्र्यान जर सारन मारली जाल्यार देश स्वच्छ जातलो काय कितें? ना, आमकांय खबर आसा जावचो ना. बट ती तांची आयडिया ओके आज तो तेंचो विजन आज प्रत्येकाच्या धाकट्या धाकट्या भुरग्याच्या तकलेंत गेलें आनी क्लीन इंडिया मिशनाचेर आमी सगळे उलोवपाक लागले. आज तुमी पळयात यंग क्रावड म्हणजे वेरियस म्हणजे स्ट्रीट आसतले, बिचीस आसतले, गल्ली गल्लींनी आसतले, आमकां देश स्वच्छ करता आसतना दिसता. अँड दॅट क्लीन इंडिया मिशन टू फीट इंडिया मिशन